आयडीसीत कार्यरत आशिल्ल्या कांय फॅक्टरीत निर्माण जावपी कोयर फॅक्टरी भायरूच उडयतात। ह्या प्रकाराचेर कोणाचेंच लक्ष ना। कोयराक लागून सुण्यांचोय वावर वाडला। तशेंच ह्या कोयराक लागून रोगूय पातळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। हो कोयर बेगोबेग थंयच्यान काडचो अशी थळाव्यांची मागणी। हे तुम्ही माझ्या फाटल्यान जो प्लास्टीक कचरो पळयतात हो गेली जवळ जवळ 2 म्हयने हांगासर पडलेलो आसा आणि हांवें त्याच्या मालकाक हांगा जे येतात सामान व्हरपाक बी तो मालकाचो कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह ताका हांवें सांगलें 2-3 फावटी सांगलें अरे बाबा तो कचरो काडा तितून आतां पावस पडटा आणि ह्या पावसान जर थंय उदक साचून जर फाल्यां सकाळी मच्छर जर जायत जाल्यार डेंगू हें त्या कित्याक ह्या परिसरान हांगासर लोकूय रावतात ह्या वाटेन लोक चलत येतात चलत वयतात त्यामुळे हे मातशें काडा अशें म्हणून नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीक बी सांगा रिक्वेस्ट करा आनी व्हरा अशें म्हणून जेन्ना सांगलें तेन्ना तेणें म्हाजें आयकतलें म्हणजे जणू काय हेचेर मारलेल्या भशेन तेणें म्हाका मारलो आनी हें अशी परिस्थिती हांगासर आसा। आतां तशेंच हांगासर आजू बाजूक हो ह्या दुसऱ्या फॅक्टरीचो हो जो कोयर सगळो दिश्टी पडटा हितूंतल्यान हांगासर म्हणजे महाभयंकर परिस्थिती केन्ना उद्भवूंक शकता घडूंक शकता। तेजें कारण कितें तर हांगासर आजू बाजूक तुमी पळयलें आसतलें हे समोर ह्या कचऱ्याचेर कुत्रे जे आसात ते तुटून पडटात आणि वारो जर आयलो जाल्यार तो सगळो हांगासर सगळ्याक पसरता त्यामुळे हांगासर रोगराई पसरपाची दाट शक्यता आसा। तेन्ना कोणे तरी हेल्थान हाचेर कितें तरी करून लोकांच्या आरोग्याच्या दृश्टीन जर विचार करत जाल्यार हो कचरो हांगासरल्यान हटोवपाक जाय। इतलेंच न्हय जाल्यार हो कचरो असो जावचो न्हय म्हणून ह्या फॅक्टरींचेर निर्बंध येवपाक जाय। ते निर्बंध म्युन्सिपालिटीन घालचे आनी हांवें आजून लोकल आमचो हांगासरलो जो कावन्सिलर आसा ताजे कडेन हांव उलोवंक ना पूण हांव उलयतलो ताजे कडेन आनी ताकाय रिक्वेस्ट करतलो की हे सगळें हे जें मातशें आसा तें साफ सफाईचेर लक्ष दिवपाक जाय। कित्याक गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।